आणि एक ताळी मत मारू नका। नमस्कार। हांव आज सांगूंक शकता की सरकारान जी आज जन कल्याण आदरास्तव जी IIT हांगासरली व्हरपाची दुसरे कडेन जो निर्णय घेतला तेजे हांव स्वागत करता आणि मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद मानता। दुसरी गजाल, कलेक्टरान ज्यो ऑर्डरी काढल्या, जी जमीन दिवपाक ऑर्डर काढल्या, ट्रान्सफर केल्या IITच्या नावार, ती तेंच्यांनी फाटीं घेवची। तशेंच त्या संबंधी जो पत्र व्यवहार केला तो सगळो तेंच्यांनी फाटीं घेवचो अशें हांव मागता। तिसरी गजाल, म्युटेशन कॅन्सल करून जी जमीन 67 वनाचेर IITच्या नावार केल्ली आसा ती आसा तशी पयलीं 67 जे पद्दतीन आसली त्या प्रमाण करून लोकांची जी नांवां आसा त्या जमनीत ती लोकांची नांवां जशाच तशी पयलींच्या हाजेर हाडची। तेंच्यांनी IITच्या नांवार जी जमीन ट्रान्सफर केला 67 वन ती प्रक्रिया कॅन्सल करून आतां पयलींच्या हाजेर हाडची तेंच्यांनी। चौथी गजाल, ह्या जमनीचेर पयलीं जे लोकांचे रेकॉर्ड आसा, जमनीचेर नांवां लागलेलीं आसा, ती सगळींची काडल्या, ती लोकांची ह्या जमनीचेर 67 वनाचेर नांवां हाडची। चौथी गजाल, जे हें आंदोलन जालें त्या आंदोलनात आमच्या मेलावलीच्या लोकांचेर काही केसी घातलेली आसात, खूब लोकांचेर घातलेली आसात। निरनिळ्या प्रकारच्यो केसी आसा, निरनिळ्या भितर कलमां लायिल्लीं आसा तेंच्यांनी, ती सगळीं तेंच्यांनी फाटीं घेवची अशें हांव मागतां। जो पर्यंत ही हांवें आतां 2-4 गोश्टी सांगल्या, म्युटेशनचे नांवार करप, केसी फाटीं घेवप, हें एक प्रक्रिया जो पर्यंत जल्दी बेगीन बेगीन सरकार करिना, बेगीन बेगीन तेजो निकाल दिना तो पर्यंत हें आंदोलन चालूच आसतलें। आमचो विरोध IIT म्हणजे बाकीच्या हेका आसतलोच। दुसरी गजाल, आज 70 ज्यो जमनी आसा ज्यो लोकांच्या नांवार जाल्ल्यो ना, लोकांक तांकां मालकी हक्क मेळ्ळो ना, तशेंच गांव कांय आमचे हे 70तलेच तशेंच मेलावलीचे सरकारी जागेन आसा, तांकां त्या घराची जमीन जी आसा तेजो मालकी हक्क मेळ्ळो ना। हो जो लढो आसा तो आमचो मेलावली प्रमाणूच संबंद 70च्या सगळ्या लोकां भितर संयुक्त रित्या तो लढो चालूच उरलो। जो पर्यंत जमनी मालकी हक्क 70तल्या लोकांक मेळना तो पर्यंत हो लढो चालू आसतलो। पण पयली हांवें जी आतां पयली गजाल सांगली ती 2-4 जी हें आसा ती सरकारान जाता तितकी जल्दी म्हणजे बेगीन जाता तितकी फाटीं घेवन लोकांक हे जे तेंचेर दावे घातलेले आसा तितूंतसून मुक्त करचे। दुसरे, जमनीचो जो 14चा उतारा आसा तो बी पयलींच्या सारको नांवार हाडून हें करचो। सरकारान IIT दिला तो कॅन्सल करचो, ह्यो मुख्य आमच्यो मागण्यो आतां आसात। इतलें सांगून हांव आज सगळ्यांचे लोकांचे मेलावलीचे तशेंच 70तल्या लोकांचे सगळ्यांचे आभार मानता। मिडियान आमकां जी मदत केल्या, आमचे म्हणणें सगळ्या गोंयांत पसरपाक जावं भायर पसरपाक आमच्यो मागण्यो जी आमकां मदत केल्ली आसा ते खातीर सगळ्या मिडियमाचे हांव आभार मानता। धन्यवाद। आणि दुसरी गजाल कितें आसा, ज्यो लोकांनी जमनी आपल्या नांवार ना आनी कोणी एक गव्हर्मेंट जमीन म्हणून भितर उत्पन्न केल्ली आसा, ती जमीन कोणी मागलेली आहा, कोणी मागोंक ना जाल्यार ते उत्पन्नीचेर त्या मालकाचे हक्क आहा तेन्ना तेंच्यांनी ते सरकारान ताका जमीन ती नांवार करून दिवची। आनी इनकोर गव्हर्मेंट म्हणून जमनी ज्यो आसा त्यो सरकारान म्हणटा ते आमकां सारक्यो करून नांवार दिवचे, इतकेच आमचे मागणी आसा। आनी ही IIT तर हांगा तूं आतां काडटा म्हटल्यार अजून का प्रूफ सारको जाल्लो ना, आमकां लेखी जेन्ना मेळटलें तेन्नाच तें सारकें।
इतक्यात आम्ही तेजे कडेन मागता. पण जोपर्यंत आता लेखी बीन तुमकां मेळना तोपर्यंत तुम्ही आता तुमचें आंदोलन अशेंच चालू दवरतले? आंदोलन आम्ही चालूच दवरतले. आंदोलन बंद करचे ना. लेखी जोपर्यंत मेळना आनी जमनीचो प्रकरण तो हातीन घेयना तोपर्यंत आंदोलन आम्ही मागीर घेवचे ना. आम्ही म्हणटा ते मेल्या सुद्दां जाता. म्हणजे आंदोलनाचो लढो सगळे सत्तरी आनी होल गोवा सुद्दां आसा तितके आमकां भाव भयण सपोर्ट करतले आनी त्या सपोर्टाचेर आनी आमच्या सपोर्टाचेर हे सातेरी मायेच्या सपोर्टाचेर आमी जल्मीच्या सगळ्या सपोर्टाचेर आमी लढतले. आमी म्हणटा ते फाटीं रावचे ना. आणि सगळ्याचे विचार म्हणजे त्यांच्यानी जी जमीन आता ट्रान्सफर केल्या ती राजपत्रांत त्यांच्यानी हे करून त्याप्रमाणे जो कायदो नियम आसा त्याप्रमाणे त्यांच्यानी ती परत हे करपाची. इतलेंच आमचे मुख्य. आणि त्या आमकां कितें दिवपाक मेळटा जाल्यार ते कितें विचारलें.